2021 मिरामार एक जागो आसा थंय नेवल म्युझियम हाडपाचो एक जो त्या वेळार टेंडर जाल्लो 2021 ऑक्टोबर 2021 ह्या टेंडरान 3 बिडर्स आशिल्ले. तातूंत भितर एक आशिल्ली हॉलिडे जी नांव एक मिनिट नांव याद जायना म्हाका. आय जस्ट मिसेस हॉलिडेज इन गोवा म्हणून एक कंपनी आशिल्ली विच वॉज अ सक्सेसफूल बिडर. 5,67,89,999 असो हो टेंडर ताजो सक्सेसफूल बिडर आशिल्लो. आनी तांकां बीड जेन्ना ग्रांट जाली आनी जेन्ना ट्युरिजमान जेन्ना इन्वेस्टिगेशन केलें तेन्ना कळून आयलें की तांणी प्रोड्यूस केल्ली GST सर्टिफिकेट वॉज फॉर्ज्ड. तांणी प्रोड्यूस केल्ले नेवल जे ऑफिसर ऑथोरायज ऑफिसराचे जे सिग्नेचर आशिल्ले आनी सर्टिफिकेट आशिल्ली ती फॉर्ज आशिल्ली. आनी हें सगळें जेन्ना ओपिनियनाक गेले एडवोकेट जनरला कडेन तेन्ना एडवोकेट जनरल ओपायन दॅट क्रिमिनल केस शूड बी रजिस्टर्ड एंड ऑल्सो action should be taken against this person for criminal breach, criminal forgery. ही फायल जेन्ना टेबल जाली म्हाका दिसता कॅबिनेटा कडेन आनी ही फायल जेन्ना चीफ मिनिस्टरा कडेन पावली तेन्ना ताणें सांगलें की ही फायल रिसेंड करची म्हणून टू एडवोकेट जनरल. नाव जेन्ना एक कॉन्क्रीट ओपिनियन आसा डिपार्टमेंटाचे ट्युरिजमाचे एजीचे ओपिनियन आसा की क्रिमिनल केस रजिस्टर्ड करचे आनी हाज्या सारको व्हडलो फ्रॉड ना. म्हणजे ही ताणें ज्यो सर्टिफिकेटी फॉर्ज केल्ल्यो तातूंत भितर एक GST म्हणजे गव्हर्मेंटाची सर्टिफिकेट फॉर्ज केल्ली. ताणें जी फॉर्ज केल्ली ती एक नेवलाची फॉर्ज केल्ली. म्हणजे इमॅजीन कर दिस पर्सन हॅज एक्टेड अगेन्स्ट द इंट्रस्ट ऑफ द स्टेट एंड अगेन्स्ट इंट्रस्ट ऑफ डिफेन्स म्हणजे आमचे जे डिफेन्स आसा तांच्या इंट्रस्टा अगेन्स्ट काम केल्ल्या मनशान ह्या घंटाक ताणें घंटा दाखयली लोकांक. कारण खंय ना खंय तरी होम डिपार्टमेंटांतल्यान इन्स्ट्रक्शन गेले की FIR रजिस्टर जावचें न्ही म्हणून. सो गोवा पुलिसां कडेन हांव विचारता की 2021-22 जेन्ना तुमकां ही कंप्लेंट आयिल्ली किंवा कंप्लेंट येवनाशिल्ली किंवा गोवा गव्हर्मेंटाक जेन्ना खबर आशिल्लें की हो फ्रॉडस्टर म्हणून जाल्यार ही कंप्लेंट कित्याक रजिस्टर जावना 2022 हो जेन्ना प्रश्न निर्माण जाता तेन्ना परत एकदां जी सुय आसा ती घुवन करून कनेक्टेड जाता होम डिपार्टमेंटा कडेन. आनी तें आज हांव नांव हांगा घेना but we have got detailed evidence to show that he is connected to one of the relation of the topmost functionaries of this government. आनी हे BJPनूय सोदून काडपाक जाय. म्हाका दिसता आय थिंक मोस्ट ऑफ इट इज इन पब्लीक डोमेन. डायरेक्टर कोण आसा त्या कसिनो भितर कोण डायरेक्टर आसा थंय रस्तो बारीक आसतनाय त्या हॉटेलाक 5 स्टार स्टेटस मेळप ज्या जाग्यार हो कसिनो आसा ज्या रस्तो थंय आमी आय रिमेंबर द प्लेस 2 गाडयो सुटनाशिल्ल्यो त्या जाग्यार त्या हॉटेलाक 5 स्टार स्टेटस मेळून तो कसिनो थंय घालप त्या कसिनोंतल्यान परत गोंयभर फ्रॉड करप आनी हो बिंदास गोंयान भोंवता आसतना तो कसो सुट्टा पुलिसांच्या नजरेंतल्यान. गोवा पुलीस अंजुना पुलीस कित्याक रजिस्टर करिना ऑफेन्स हो एक प्रश्न आसा. तो दोनापाल हॉटेल चलयता दोनापाल ते हॉटेल बांदता दीस रात थंय दोनापाल पडिल्लो आसता. तर दोनापाल पडिल्लो आसतना तो मेळना कसो गोंयकारांक. ताजें हॉटेल जें चल्लां दॅट हॅज ऑल्सो बींग कन्स्ट्रक्टेड इलिगली. पूण हे सगळ्यांचेर जे पालव घालपी हो मनीस कोण गोंयान ताका प्रोटेक्ट करता हो प्रश्न जेन्ना हांव उपस्थित करता आनी जेन्ना हांव कांय गोश्टी उलयता तेन्ना म्हाका दिसता गोंयकार सुज्ञ आसा आनी कळपाक जाय गोंयकारांक की ताजो पार्टनर कोण म्हणून आनी कोण कोणाचे भावजी म्हणून. सो गोंयान आज जे चल्लां गोंयकारांक ताणें नाडल्या जे गोंयकार ताका सप्लाय करताले ते भाजीवाले आशिल्ले नुस्तेकार आशिल्ले बारीक सारीक गोश्टी सप्लाय करपी आशिल्ले. आज तांची परिस्थिती अशी जाल्या की तांचे जे वर्कींग कॅपिटल आशिल्ले ते झिरो जाला. आज तांची परिस्थिती अशी जाल्या की धंदे बुडल्या. तांच्या बायलां भुरग्यांक घेवन आमी पुलीस स्टेशनार वचपाचें काय तेन्ना जागे जातले पुलीस. Why when there is a criminal offence which is being disclosed by the acts of this person way back in 2021 and way back now again in 2025 or 2026 जाल्यार हाजेर ऑफेन्स रजिस्टर कित्याक जायना. कित्याक हो मनीस चीफ मिनिस्टरा बरोबर केक कापता आसतना दिसता. कित्याक हो मनीस व्हडले टॉप मोस्ट पुलीस ऑफिसर जे गोंयचे आसा तांचे बरोबर वावुरतना दिसता. कित्याक हो मनीस 8 बाउन्सर घेवन भोंवता आनी तांकां पुलीस बरोबर आसता. कित्याक हें जाता. आमी आनी फायंड आवट केल्या उपरांत आमकां कळ्ळें की आंध्र प्रदेशान ताणें गोंयान कसिनो आसा अशें म्हणून सांगून इन्वेस्टमेंटाच्या नांवारूय पयशे लुबाडल्या म्हणून. अँड दीस स्कॅम इज बिगर दॅन
वॉट इट लुक्स ऑर वॉट इट सिम्स. आनी हाका कंप्लिटली गोंयची भारतीय जनता पार्टी आसा, हाजो पालो आसा किंवा तांच्या लिडरांचो पालो आसा, ताच्या शिवाय हें घडूंकूच शकना. आनी कोण हो भावोजी, कोणाचें रिलेशन हातूंत घुसला, हें सगळें म्हाका दिसता खंय ना खंय तरी फायंड आवट करचें पडटलें. आमी गोंयान जी कायदा सुवेवस्था आसा ती ढासळटना पळयल्या. काल ताचो हांव विक्टिमूय आशिल्लो. आनी जे गोंयान आज घडटा ताका भारतीय जनता पार्टीचें जे सरकार आसा ते सर्वस्वी जबाबदार आसा. सो पयली गजाल म्हणल्यार आमी जेन्ना महेश बाबान जेन्ना आमी त्या प्रेस कॉन्फरन्स घेतिल्ली तेन्ना आमी सांगिल्लें की हे मॅटर आमी अशें उरपाक दिवचे ना म्हणून. This matter won't die down. We are assuring the vendors, their families and all those who are connected to those families की आमी हे परस्यू करतले, लिगली परस्यू करतले. तांकां कितेंय जो कायदेशीर जो हेल्प जाय तो म्हजें ऑफिस तांकां फ्री ऑफ कॉस्ट थ्रू आमची जी काँग्रेस पक्ष आसा तांचे तर्फे आमी तांकां दितले. कारण खंय ना खंय तरी आज गोंयान जो अन्याय चल्ला लोकांचेर, जो गोंयकारांचो आवाज चेपोवपाचो प्रयत्न चल्ला, तो आवाज कशे तरेन फुडें पावतलो, कोणा लोकांच्या कानार पडटलो. आनी खरी वस्तुस्थिती जी भारतीय जनता पार्टीची आसा ती कशे तरेन लोकांक कळोवपाची ती जबाबदारी आमी घेतली. आनी ती जबाबदारी आमी अशे तरेन व्हरतले की भारतीय जनता पार्टीक नाकी णव करून सोडटले. कारण आज लॉ एंड ऑर्डरच्या नांवान आज घंटा वाजता. एक्चुअली लॉ एंड ऑर्डर इज एज गूड एज घंटा. आनी ही घंटा वाजोवपाचे नाद हे सगळे भायले, हे सगळे असले बिझनेसमॅन जे फ्रॉडस्टर आसा ते करतात. तांकां लायसन्स कशें दिले हो मोठो प्रश्न आसा. criminal investigation जावना. whether home department did not make any inquiry about the criminal background of this person. Why such a license was granted for that person when he has criminal background, when he has forged the documents, and how license was granted to that hotel to run a casino when it cannot meet the criteria of 5-star category. होय मोठो प्रश्न आहे. सगळ्यांचे इन्व्हेस्टिगेशन जावपाक जाय. आनी हाजी जी सूय आसा ती होम डिपार्टमेंटा कडेन पावता तेंकता. म्हाका दिसता होम डिपार्टमेंट हॅज टू गिव एन एक्सप्लेनेशन हाव दीस हॅज मिस देअर आय ऑर हाव अ डेलिबरेट अटेम्प्ट वॉज मेड वे बॅक इन 2021 अँड नाव इन 2026 टू protect such fraudsters, such criminals. Home Department needs to tell us, and Goa wants to know and is entitled to know the answers to this question. देव बरें करूं. आम्ही म्हणले तो हॅबिच्युअल ऑफेंडर ताजेकडून कितले बसून अशे गुन्हे जाल्ले पळय 2021चे आमचे कडेन डिटेल आसा. गोवा गव्हर्मेंटा कडेन फ्रॉड केल्ले. गोवा गव्हर्मेंटाच्या टुरिझम डिपार्टमेंटाक ताणें डॉक्युमेंट दिल्ले प्रोड्यूस केल्ले. GST सर्टिफिकेट फॉर्ज केल्ली. नेवल डिपार्टमेंटाचे डॉक्युमेंट ताणें फॉर्ज केल्ले. दीस इज नॉट अ स्मॉल थिंग. वेन इट फॉर्जीस सच डॉक्युमेंट्स, वाय क्रायम वॉज नॉट रजिस्टर्ड. सो 21तल्यान आतां पर्यंत ताणें आनी खूब असो गुन्हे. आमकां म्हायती मेळ्ळा की थंय खंय तरी एक डान्स कितें प्रोग्राम कितें चलता थंय ताचें कितें आशिल्लें म्हणून ते कांपालार थंय खंय हॉटेल चलयता जे ह्या हॉस्पिटल आसा ते थंय ताजो डान्स बार सुद्दां चलयतालो तो. फर्स्ट फ्लोर. हय, ताचेर पॉस्कोचो ताचेर हें आसा, गुन्हो दाखल केल्लो आसा, प्लस किडनॅपिंगचो गुन्हो दाखल केल्लो आसा. आनी हो चिट्टी बाबू घंटा सगळी घंटा हांव म्हणला तशें घंटा वाजयत चल्ला तो गोंयकारांची आनी गोंयची. म्हणजे अक्षरशः फकाण आनी थट्टा जी आसा पळय ह्या चिट्टी बाबून घंटान केल्ली आसा. आनी आमी हाका उगी रावतले काय म्हणून. सरकार कशें उगी बसला. जशें म्हणलां की ऑलरेडी ताजें कनेक्शन जें आसा खंय ना खंय तरी एस्टाब्लीश जावपाचो जावंक शकतलें. आतां फुडें येतलें ताजेर पण डेफिनेटली जातलें खंय ना खंय तरी कनेक्शन. साखळेच्यान कुंकळे पर्यंत आसूं शकता कनेक्शन ताजें. सो ह्या चिट्टी बाबू घंट्याचे भरपूर घंटा आसात, भानगडी आसात. आनी इमिजिएटली ताका गोवा गव्हर्मेंटान तो अशी मोकाट फिरता. गव्हर्मेंट नोज अबावट इट, होम डिपार्टमेंट नोज अबावट दीस, आनी ताजेर कसलीच एक्शन जायना. पोलीस डिनर करता ताच्या बरोबर व्हडले ऑफिसर. एक सांग शी बेजिकली तो गोंयान जे बिझनेस स्टार्ट केला तो हॉटेल बांदता आनी एक हॉटेल बांदता आनी एक हॉटेल चलयताय तो. गोंयान ताजें हॉटेलूय चलता आनी नवें एक हॉटेल दोनापावलीय बांदता आनी वेगवेगळ्या गोश्टी तो. सो बेजिकली वी हॅव ऑल्सो गॉट टू नो अबाउट द इन्फॉर्मेशन की ह्या निमतान तो इन्व्हेस्टर हाडटा आंध्राचे आनी तांकां परत हांगा टोपयो घालता म्हणून. सो बेजिकली ही इज युजींग द बिझनेसीस इन गोवा एज अ बेट. सो ताणें थंय युट्यूबार वेगवेगळे पॉडकास्ट केल्या की हाव ही इज रनिंग अ कसिनो. दोज आर इन पब्लीक डोमेन. आमी आज सगळे डिटेल काडल्या की इफ यू पुट ऑन AI चिट्टी बाबू घंटा
ताजी सगळी घंटनात येता. सो गोवा गव्हर्मेंटाक हें कळना काय इनकॉम्पिटंट गोवा पुलीस. Goa police is not incompetent. High level officers of Goa police who are now in the category of SPs गोंय चेंज जाल्या. ते DYSP आसतना किंवा ताचे सकयल आसतना ताचे बरोबर जेवता खातानाचे फोटो आमकां मेळ्ळा. सो खंय ना खंय तरी इट्स अ क्रिमिनल नेक्सस बिटवीन होम डिपार्टमेंट, दीस घंटा आणि गोवा पुलिसांची घंटा. He runs a business in the name of Big B. That is the name of that establishment. हो मनीस फॉल्स डॉक्युमेंट दिता आणि ते गव्हर्नमेंटाक दिता. त्याच्या भायर हाचेर खंयच्याच प्रकारची चौकशी जायना, पुलीस ताची चौकशी करू शकना. तुवें काय स्पेसिफीक हिंट दिल्ले आसा. होम डिपार्टमेंट जबाबदार आसा म्हणून सांगला, CM केक कापता आसतना हे आसा म्हणून सांगला. तुका स्पेसिफीक हाचेर कितें म्हणपाचें आसा? स्पेसिफिक सी जबाबदार म्हणल्यार होम डिपार्टमेंटा शिवाय कोण जबाबदार आसूंकूच शकना. इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ होम डिपार्टमेंट टू टेक एक्शन ऑन दिस. वाय होम डिपार्टमेंट इज नॉट टेकिंग एक्शन ऑन दिस, वाय गोवा पुलिस इज नॉट टेकिंग एक्शन ऑन दिस इज व्हेरी क्लियर फ्रॉम द फॅक्ट दॅट ही इज कनेक्टेड टू अ व्हेरी हायली रिलेटिव्ह ऑफ अ व्हेरी हायली प्लेस पर्सन ऑफ भारतीय जनता पार्टी. ही गजाल हांवें सांगपाची गरज ना. क्रायम डिपार्टमेंटान जे क्रायम ब्रांच आसा तांकां सगळें खबर आसता. आमचे फोन ट्रॅक करता, आमचे बरोबर हें कळना कोण खंय मेळटाले, कोणाचे टावर लोकेशन खंय आशिल्ले, कोण त्या कसिनोन बसतालो थंय वचून आरपोरा वचून सगळें खबर आसा. थंयचे रस्ते जेन्ना जायनाशिल्ले पंचायतीक घट धरून कोणी तो रस्तो व्हडलो करून घेतलो, लोकांक गोंयकारांक त्रास करून कशे रस्ते व्हडले करून घेतले, वायड करून घेतले, कशी परमिशनां मेळ्ळी, हे सगळें जे आसा हे होम डिपार्टमेंटा अंडर येता. आनी बाकीचे जे पंचायत आसा किंवा जे लोकल MLA हांकां सगळ्यांक खबर आसा. आणि तुवें म्हटलं की ताका कोण तरी पार्टनर आसा काय कितें? कोण पार्टनर आसा? 100% पार्टनर आसा. आमचे कडेन डिटेल आसा. आय डोंट वॉन्ट टू से इट ऑन कॅमेरा, बट आय थिंक वेन आय से दीस कोणाने कोणा तरी प्रेशर मातशें देवलां आसतलें जेन्ना आमकां हें कळ्ळें तेन्ना. सो ते प्रेशर कोणाचें देवलां तें तुमकां कळटलें 1-2 दिसां भितर. एक तर नाल्यार म्हजी रेड जातली, म्हाका अरेस्ट जातलो, नाल्यार अटॅक जातलो. काल राती एक इन्सिडंट जालो, बट दॅट आय ब्रश्ड इट असायड एज अ फ्रीक इन्सिडंट, बट अनफॉर्च्युनेटली दीस इज द स्टेट ऑफ गोवा एंड फेट ऑफ गोवा. सो प्रॉबेबली म्हज्या जाग्यार काल कोण तरी दुसरो आशिल्लो जाल्यार ही वूड हॅव नॉट बीन एबल टू डिफेंड वॉट वॉज हॅपनिंग. वॉट एवर दॅट हॅपन इट वॉज लायफ थ्रेटनिंग, बट आय हॅव ग्रोन अप. आमी अशे तरेन वाडले की असल्या गोश्टींक आमी भिना आनी आय रिटालिएटेड एंड आय चेंज्ड ऑल्सो वॉट एवर द पर्सन्स हू ट्रायड टू डू वॉट दे डीड. गोश्टीक हांवें पूर्ण विराम दिला इतल्या गोश्टी खातीर की सगळे भुरगे young boys who are probably not knowing what they were doing, or maybe they knew exactly what they were doing, but I have brushed it aside because खंय ना खंय तरी तांच्या पेरेंट्सांची चूक दिसूना म्हाका. But the question remains is this the Goa we lived in? Is this the Goa we handed over to Bharatiya Janata Party 10 वर्सां पयलीं? Is this the Goa that our future generation is going to be part of? Is this the Goa where my child, or whether I come out, or whether my father or my mother or anybody in Goa comes out to worry की आपण रातचे भायर सरले जाल्यार हें म्हजे कडेन घडूंक शकता? Is this the Goa that we ever dreamt of? अरे हे जे आज सरकार बॉब मारून जेन्ना सांगता की आमी अशें करतले तशें करतले आमचे अशें करता, आय मस्ट ऑल्सो से वन थिंग दॅट इट थँक्स टू PI ऑफ पणजी पुलीस स्टेशन. When this incident was happening, I dialed him. He picked up the call at 12:30 and I appreciate that fact. In 6 minutes, within 6 to 7 minutes, ताणी immediately गाडयो धाडल्या. I have to respect that fact and I have to appreciate that fact. आणि त्यो प्रॉब्ली गाडयो पावल्यो म्हणून प्रॉब्ली त्या वेळार काय अनर्थ घडूंक शकताले ते घडले ना. But I had the resource to call him and he knew my number, so he probably picked up the number. But म्हज्या जाग्यार जर तुमच्या बद्दल कोण आशिल्लो who was not connected, who was not known, आनी हें घडिल्लें, it was very terrorizing. My wife had called me at that point of time to ask me खंय पावला काय म्हणून, आणि she was hearing this. Imagine she was leaving from the house to protect me at that point of time. But imagine आनी कोण आशिल्लें, कितेंय जावंक शकता ह्या गोश्टी खातीर. भायर सरपाक म्हणजे ताणी म्हाका जेन्ना तेन्नाच फोन आयिल्लो म्हाका की लेट जाला खंय पावला काय म्हणून, आनी तेन्नाच हें घडटालें आनी तें आयकलें म्हज्या कितें घडटा तें. ती म्हणजे सी इमॅजीन द टेरर दॅट माय फॅमिली हॅज गॉन थ्रू लास्ट नायट. By the time everything was sorted, I came home, I reached home at 3:30. Whole point is, आज हे भुरगे करूंक कित्याक शकता? आज why there is no fear of police? Of course, I thank Goa Police is PSI Shetkar and गाडी आनी बाकीचे जे आशिल्ले जे immediately ते पावले आनी मागीर ताणें म्हाका घराय व्हरून सोडलो. पण ही भंय कित्याक निर्माण जाला गोंयांत? पुलिसांची भंय कित्याक ना गोंयकारां कडेन? कित्याक चीफ मिनिस्टर ह्या गोश्टींचेर उलयना? आज दिवसा देवळ्यात पयर सुकोर कोणाक मारलो. वॉट इज इट? रेज. पळय ताच्या पयलीं एका जाणटेल्यान बावड्यान जीव गमयलो. वॉट इज इट? रेज.
आय डोंट अंडरस्टँड वॉट इज द स्टेट ऑफ गोवा. पेरंट्सां कडेन मागता हांव आशिल्लो प्रॉब्ली आय सेड येस लेट्स फॉरगेट अबाउट इट, बट इट कूड हॅव बीन दॅट आय कुड हॅव टेकन इट फर्दर, बट त्या भुरग्यांचें लायफ तांच्या समोर आसा आनी तें म्हाका दिसलें की आसूं जालें आसतली चूक घडलें आसतलें म्हणून. बट वेन तांची चॅक केल्ली ब्रेथ एनालायझर ही वॉज 260 which is 1 hour after the incident. म्हणजे तो 300 आसतलो. सो इमॅजीन कर the state of Goa that we have reached to, this rage which has reached to all, but this is all criminal interconnected. हे कसिनोचे हे जे आसा ill effects of casino, drinking जे इश्यू जाले आता हे सगळे जाला, these are all connected. आनी भंय दिसूंक लागला की आयच्यान म्हाका बायल म्हजी धाडची ना रातचो एकट्याक, जरी म्हज्या कॉन्टॅक्ट येत आनी ताणें सांगलें म्हाका एकटो भोंवचो ना म्हणून. पूण वाय शूड गोवन्स फियर टू रोम अलोन इन देअर ओन स्टेट इज अ क्वेश्चन विच चीफ मिनिस्टर नीड्स टू आन्सर. Why should person like me fear to roam alone in my state where हांव रातच्या 4 म्हाका भंय दिसचो नाशिल्लो, म्हजी बायल सुद्दां भायर आसा जाल्यार. आमी लोकांक सांगताले केन्नाय अरे तूं गोंयान यो, तूं दीसभर रातभर भोंव म्हणून कांय प्रॉब्लेम ना म्हणून. आज म्हाका कापास जाता आसा सांगपाची की रातचो तूं भोंव बिंदास म्हणून. यू मे नेवर नो हू वील बी अंडर रोड रेज विदाउट फियर ऑफ पुलीस will trample you, will hit you, or you may get killed, or you at your hands in protection of yourself you may kill somebody. सो हे कितें स्टेट करून सोडल्या रे सरकारान ह्या हाजी. गोंयकार मातशे तरी जागे जायत. म्हज्या जाग्यार तुमी कोणूय आसूंक शकताले. एनीबडी कुड हॅव बीन इन that place where I was there last night. It was very terrorizing, but I have the whatever to deal with this situation. बट इमॅजीन कोण सादो मनीस जो तो आशिल्लो, ताका कितें जावपाचें, ताज्या फॅमिलीक कितें जावपाचें. हे सरकार हें जें करून सोडलां, आज ही परिस्थिती गोंयकारांचेर आनी हाडून सोडल्या, ही हाज्या पेक्षा वायट परिस्थिती आमी गोंयान केन्नाच पळोवन. हांव 50 वर्साचो जालो. आमी सगळे पळयलें, आमी प्रोटेक्टर पळयले, ते गुंडा आसा तांचे पार्ट्यूय आसा. ते गुंडा जे त्या वेळार आशिल्ले तो आज तांचो MLA आसा, तांचो पार्ट्यूय आसा. बट अशी परिस्थिती, that fear that was there during that protector time, म्हाका अजुनूय याद येता सांताक्रुजान आमकां रातचे भायर 8 जाली की मेर्शे कालापुरा लोक वचनाशिल्ले आनी सांगताले पयलीं 8 जाले की मेर्शेच्यान पास जायनाशिल्ले लोक ह्या प्रोटेक्टर्सांक घेवन जे तांचे आज पार्ट आसा. आज इज दीस न्यू थिंग which भारतीय जनता पार्टी सीड घालता. वॉट इज दीस वी हॅव कम टू, वॉट इज दीस वी हॅव कम टू ना. आज मायनींग सोंपल्या कारणान हे कसिनोवाले आज तांचे मायबाप जाल्या, कारण the entire funding now comes from casinos. The casinos are the ones who are provoking all these things. They are taking part of this. आज पणजेन नॉर्मल मनशाक भोंवपाची परिस्थिती ना. रातचे सगळे रस्त्यार भोंवतात टायट जावन. चुकून तुज्या गाडये समोर कोण आयलो जाल्यार फॉल्ट तुजो. ही परिस्थिती आसा. सो वेर आर वी हेडिंग रे बाबा, आनी वेर दीस गोवा गव्हर्मेंट हॅज ब्रॉट अस टू टुडे. आनी प्रावडली सांगता मिडल क्लासाक आमी एम्पावर करता म्हणून. कसल्या मिडल क्लासाक एम्पावर करता तुमी? मिडल क्लासाक तुमी फोंडान घाल्या. भुरग्यांची आज तूं ब्लेम करूंक शकना. जॉबा ना, जॉब क्रिएशन ना. आवय बापायन कितें दिल्ले हाजिरी आसता आनी बेकार आसल्या कारणान खंय ना खंय तरी पावता, कारण ताका दुसरे दिसा सकाळीं उठपाचें ना कामाक लागून. ही परिस्थिती जाल्या. सो यू डोंट ब्लेम यूथ ऑल्सो. इट इज द गव्हर्मेंट वीच नीड्स टू बी ब्लेम फॉर ऑल दीस डिबेकल. अमित तुवें आतां म्हणलें की सांताक्रुजाचो MLA तूं डायरेक्ट पॉयंट आवट करता तेका नांव दिवन आशिल्लोच जाल्यार कोणटा तो. सगळे रेकॉर्ड आसा मरे. ताका कितें कितें लागिल्लें मरे. हांवें सांगपाक जाय इट इज इन पब्लीक डोमेन. ही वॉज अ गुंडा. आय एम सेईंग ही वॉज अ गुंडा. नाव इज पार्ट ऑफ द गव्हर्मेंट. वॉट इज रॉंग इन दॅट? सगळ्यांक खबर आसा तें. आख्खे सांताक्रुजकारांक खबर आसा. आतां कोण भिना ताका? आतां कोणूच भिना ताका. आतां ताजो गेलो टेरर. पूण वन्स अपॉन अ टायम वॉट इट डीड आय न्यू इट न्ही. आमी एज चिल्ड्रन वी हॅव सीन आमच्या बाप्पाल्या हॉटेला थंय झगड्यो कसल्यो जाताले. हांचेच लोक आसताले, बुलेटी घेवन भोंवताले. बाणावलीकार म्हणून पिया आयिल्लो, ताणें हांकां खड्डे करून घरा धाडले त्या वेळार. ते खड्डे करून जाल्या उपरांत मागीर देंवयले ते तेन्ना. आनी रवी नायक तेन्ना चीफ मिनिस्टर. ताणें ही वॉज होम मिनिस्टर ऑल्सो. ही मस्ती देंवयली ती तशी. ही मस्ती देंवोवपाची कापाजदाद त्या चीफ मिनिस्टरा कडेन ना, म्हणून ही परिस्थिती जाल्या. आमी तुम्ही 2-3 फावटी तुम्ही उल्लेख केलो कोणाचो भावोची भाव, कोणाचो भावोची भाव कळटलें तुमकां. सोदून काडलें कळटलें. गोवा गव्हर्मेंटान म्हाका दिसता काडपाक जाय सोदून तें. आरे हांव चिंबला आशिल्लो, फंक्शनाक आशिल्लो. तें फंक्शन सोंपयलें आनी हांव पणजे येतालो. पणजे येता आसतना ते स्पीड ब्रेकर आसा बाबुशाल्या घरा कडेन. ते हे कम्युनिटी सेंटर आसा थंयच्यान आनी रायट आसा. दोनाय सायडीन स्पीड ब्रेकर आसा. सो ऑब्वियसली तूं स्लो डावन जाता आनी तूं स्पीड ब्रेकर हांव रायट मारतालो एट 10-20 स्पीड. बिकॉज ताच्या फास्ट तूं वचूंक शकना, कारण थंय डीप आसा, थंय ड्रेनूय आसा. तांकां राग कितें हांव टर्न मारता आनी आडायलो कशी गाडी स्लो कशी जाली आपली. फास्ट येताले ते.
फास्ट येता आसतना ताणें हॉर्न मारलो ते सर्कला कडल्यान म्हणजे म्हजी आसा ती गाडी पळोवन आनी देन स्टॉप नेक्स्ट टू माय कार आनी सेट कितें रे काम पावलो खंय चलता फास्ट काडटा तूं हांव म्हणलें कशी फास्ट काडटलो रे म्हणल्यार अशी काडली हांव म्हणलें काडूंक ना जाल्यार देन ही गॉट अब्युजीव हें देंवन सो आय न्यू आनी एक गाडी रावली थंय So that car when they stopped, I knew they were either because you could see on their face see that they were drunk. When they started abusing, हांवें immediately PIक फोन मारलो कारण हांव एकलो आशिल्लो ते 6 जाण आशिल्ले एंड आय टोल्ड देम की हांवें फोन मारला कोणाक तो सांगूंक ना आतां मातशे वेळान म्हणपाक लागलो परत अब्यूज केले ताणें म्हाका आनी म्हाका म्हणपाक हांव म्हणलें पळय तुका म्हणलें हांव सांगता तूं दादागिरी करनाका हांवें कांय करूंक ना जाय जाल्यार म्हणलें हांवें पुलिसांक आपयलें आपयलें बरेंच जालें म्हणपाक आतां तुका आपूण दाखयता म्हणपालो आपूण कोणाक आपोवंक शकता तो आनी ही स्टार्टेड डायलिंग नंबर ऑफ समबडी आय डोंट नो हू दॅट पर्सन इज आय डिडंट चॅक ऑल्सो वेन दीस वॉज हॅपनिंग PI इमिजिएटली रिस्पॉन्डेड आपूण धाडटा पिठाची गाडी म्हणून पण इन द मीनवायल तो म्हणपाक लागलो आतां ह्या गोश्टीक 4-5 मिनटां जायना म्हणजे हांवें ताका विचारता या आमी काय म्हणून ना म्हणपाक लागलो तुका दाखयता मरे म्हणपाक So then he parked his car, he put his car in front of me. Their other car was put in front of me, 2 गाडयो आनी ते देंवले उपरांत ते कितें कितें म्हणटालो फोटो काडटालो व्हिडियो काडटालो तो गाडयेचो म्हजो सो एट दॅट टायम वेन दॅट फर्स्ट कन्फ्रंटेशन वॉज हॅपनिंग माय वायफ वॉज ऑन माय कॉल सेयींग दॅट घरा पाव बेगीन खंय पावलो काय म्हणून ते आयकलें सो शी गॉट स्कॅर्ड सो एंड शी टोल्ड मी तूं इमिजिएटली हांव म्हणलें त्या गाडी फुडें घाल्या देन आय ट्राय टू कन्सोलर काय ना भिवू नाका तूं बट आय कॅप माय फोन ऑन आनी आरसो वयर काडलो इतल्याच गोश्टी खातीर की आय कूड सी समथींग इन आय डोंट नो वॉट इट वॉज वाय टेक अ चान्स कारण ही रोड रेस तांची आसात पूण म्हाका भुरगीं आनी म्हाका बायल आसा तांचे गोश्टींचो विचार करचो पडटा जरी कितलोय दम आसलो जाल्यार आमी फाटल्यान फुडल्यान ह्या गोश्टींचो विचार करता सो एट दॅट पॉयंट ऑफ टायम त्या दुसऱ्या गाडयेंतल्यान जो मनीस जालो तो खंय ना खंय तरी म्हाका प्रॉब्ली वळखलो आनी ताजे कडेन वचून तो कितें कितें सांगलें ताणें ताका तें सांगना फुडें तो आयलो आनी आरसो सकयल काडून पावलो हांव म्हणलें आरसो सकयल काडना मे बी वॉट एवर ही वॉन्टेड टू से बट देन ही वेंट बॅक टू हिज कार अँड ड्रोव फास्ट बिकॉज अ पुलीस व्हेकल वॉज कमींग फ्रॉम फ्रंट त्या दुसऱ्या गाडयेक जेन्ना हांवें विचारलें आडयलो ताका सांगपाक कोण म्हणलें तो म्हणपाक आपूण रावना आनी तो पळय आय ट्राय टू चेज दॅट कार बट ही वेंट थ्रू दॅट अडवलपालकर शेल्टर लेन आनी बारीक एक लेन आसा थंयच्यान म्हजे गाडयेक मातशें डिफिकल्ट जालें भायर सरपाक इट वॉज अ स्मॉल लेन बट ही केम आउट आय स्टील चेज हिम तालेगांव सर्कला कडेन आय लॉस्ट ट्रॅक ऑफ हिम because he went away and that time police were there. By that time I had numbers of these cars that I gave police immediately dropped me home, brought them after 1.5 hour to the police station. Parents have said that this is what is a bad company effect. I have accepted the thing and I have said that I will not pursue this matter because they भुरगे आणि तांची लायफ करियर फुडें आसा ही मिस्टेक जाल्या आसूंक शकता बट द पॉयंट इज द वे थिंग्स आर इन गोवा हे कोणाय कडेन जावंक शकतालें आनी प्रॉबेबली अनफॉर्च्युनेट आय वॉज फॉर्च्युनेट प्रेयर्स ऑफ पीपल माय फॅमिली आनी देवाची कृपा की कांय अनर्थ घडूं ना पूण हे 3-4-5 वर्साची जर गोंयची तुमी काडत जाल्यार गोंयान ही परिस्थिती आसा काल राती अबावट 12:30 सो खंय ना खंय तरी हे जे घडटा हे घडपाक कारण जी गोंयची ढासळलेली परिस्थिती आसा ती आसा I appreciated PI because he did respond in very quick, immediately. But हे सगळ्यांक जातलें अशें ना सो खंय ना खंय तरी सरकारान हाची जबाबदारी घेवची पडटली आनी थिंग्स वील हॅव टू बी चेंज्ड पणजेची नायट पेट्रोलिंग आय डोंट हॅव टू से दॅट दे आर बॅड आय थिंक द रिस्पॉन्स द क्विक रिस्पॉन्स दॅट पणजी गेव एट दॅट पॉयंट ऑफ टायम इट वॉज क्विक there is no doubt about it but Panji is a small bit आणि ते लागीं आसा हे आनी खंय घडलें जाल्यार इवन आतां कालापुरा सारक्या जाग्याचेर घडलें हे गजाल जाल्यार द व्हेकल्स आर एट ओल्ड गोवा सो ते म्हज्या पर्यंत पावता म्हणसर प्रॉब्ली इट वूड टेक 10 to 20 minutes in that kind of a situation so that could be little this so I think they will have to intensify drunken people driving at late night because that is the reason तो ज्या स्पिडीन चलोवंक शकतालो तो ज्या ताजे अल्कोहॉल कंटेंट आशिल्ले ताज्या हातूंत इट कूड बी बॅड फॉर एनीबडी म्हणजे ताजे समोर कोणूय येवंक शकता तो कोणाचेर गाडी घालूंक शकता किंवा इन दॅट रेज ही वॉज व्हेरी एग्रेसीव वेन ही वॉज एट द पुलीस स्टेशन ही वॉज व्हेरी सोबर कम्स फ्रॉम अ व्हेरी गूड फॅमिली सो हे पेरंट्सांक हे सोंसचें पडटा गरजे भायर हे असले भुरगे मस्तेपणां करता ती सो आय हॅव एनीवे दीस बियॉन्ड दीस आय वील नॉट से मच अबाउट दीस इन्सिडंट वी हॅव सेड फॉरगिव
forgiven and the matter has been withdrawn. मी आज कंप्लेंट काय करू ना भुरगे म्हणून सोडले फाल्यां जर तुजेर अटॅक जालो जाल्यार परत आज तुम्ही भुरगे फाल्यां वचून परत सेम मिस्टेक दुसऱ्या आता दोन गजाली आसा. एक गजाल अशी आसा की शुड आय हॅव पनिश दॅम. आय थिंक काल तांचे जे एम्बेरसमेंट तांकां पेरंट्सा समोर जालां पेरंट्स जाल्यार आय थिंक दॅट इज गुड इनफ अ लेसन फॉर दॅम टू लर्न अँड आय होप पेरंट्स हॅव लर्न दॅट लेसन. बट तूं म्हणला तशें तूं म्हणला तशें आय रियली डोंट नो वेदर इट कूड बी रिपिटेड. ऑफकोर्स नाव आय हॅव टू टेक प्रिकॉशन्स बिकॉज हांवूच उलयतां. आज जर आयची जी आज प्रेस कॉन्फरन्स जाल्या दीस इज व्हेरी पॉयंटेड टुवर्ड्स द चीफ मिनिस्टर अँड होम मिनिस्टर. हांवें जेन्ना विशय देवळाचोय घेतिल्लो जो त्याच कॉन्स्टिट्युएन्सी आसा दॅट इज ऑल्सो अगेन चीफ मिनिस्टर. इट्स नॉट दॅट दे आर माय पर्सनल एनिमी बट इट इज अ क्वेश्चन एज अ पॉलिटिकल लिडर. आमची काँग्रेस पक्षाचो एक लिडर म्हणून आनी एक राजकारणी म्हणून गोंयांत जें घडटा तें लोकांक सांगपाची आमची जबाबदारी आसा. आनी ती जबाबदारी घेता आसतना हांवें म्हजें कम्फर्टेबल लायफ सोडलां which is a very successful professional career I have left behind. I have left family time behind and I have exposed myself to this. आणि ती रिस्क आमी घेतल्या पूण ह्या गोष्टीक भिवपाक लागले जाल्यार कशें जातलें. सो खंय ना खंय तरी आमी ह्या गोष्टीक भिना. आमचेर आज जो काल जे जालें आय ब्रश्ड इट असायड एज अ स्ट्रे इन्सिडंट बट येस I don't know whether it could be repeated. I will be cautious. I will always have something to protect myself from here on. But at the end of it, गोंयान ही मिर्झापूर सारकी परिस्थिती जाता. I had said this 3 years back. I repeated it once again that Goa is nothing short of Mirzapur and Home Department is utter failure. Chief Minister, who is also the Home Minister, is utter failure. कारण हाज्या पयलीं जे एडमिनिस्ट्रेटीव फेलियर आशिल्ले जे पुलिसींग फेलियर आशिल्ले that was not attributable to the politicians. It was something that was administration itself. But today's administrative failure is directly attributed to the government of Goa. कारण ज्या तरेन तांणी डिपार्टमेंट एकठांय करून बसल्या ज्या तरेन पॉलिटिकल इंटरफियरन्स डिपार्टमेंटांनी जाता ज्या तरेन आज पुलिसींग जावपाक जाय आशिल्ली ती जायना. परत जशें कुर्तोरी जालें मायणा कुर्तोरीचो इन्सिडेंट जालो म्हापशाचो इन्सिडेंट जालो मागीर तुजो कोलवाळे जो इन्सिडेंट जालो पर्वरीचो इन्सिडेंट जालो आनी काल म्हजे बरोबर जालो. अशें गोंयांत घडत आसता घडटाय पूण एक्शन ना जाल्ल्या कारणान हे they become hardened criminal. I have been a defense lawyer for 27 years and I have seen how criminals are shaped. If you don't correct them on time, if the police don't act on time, this is a doomsday that we are waiting to see. And tatur bhitar the criminal will not identify the person whom they are attacking as Bharatiya Janata Partyचो भक्त किंवा भारतीय जनता पार्टीचो वोटर काय व्हॉलंटियर म्हणून. तो तुका पळयता आसतना पळयतलो की यू आर माय victim and I am going to treat it differently and I am going to treat you like this. So गोंयकारांनी आयज जागे जायात. There could be you in my place tomorrow. आम्ही बाब आता इतल्या आता वचमा आसा तुमचो थर्ड इश्यू आता व्हडलो इश्यू आता तुम्ही घेतला पळय तो ह्या आधी तुम्ही लँड स्कॅम केले जॉब स्कॅम केले पूण आउटकम कांयच येवंक ना अजून म्हणजे तेंचे कांयच येना. जॉब स्कॅमाची चर्चेट जाल्या पळय आता हो तुम्ही हे घेतला आनी तुम्ही म्हणटा लोक भायर सरपाक जाय लोकांनी कोणाचेर विश्वास दवरला. आमचेर दवरपाचो कारण एज अ काँग्रेस पार्टी आमचेर दवरपाचो. आमी मशाल जी पेटयल्या ती बेट्टी पेटोवंक ना. अग्नी जी आसता पळय अग्नी आमचे मरे हवन म्हणून आसता. अग्नीचें आमी हवन अर्पण करता आसतना कितें करता ते सूक्ष्म कण जे आसता जे अग्नीन अर्पण करता ते लोकां मदीं पावचे देवा मदीं देवा कडेन पावचे. हे जेन्ना आमी करता आसतना एक गजाल लक्षांत दवरता की अग्नीक साक्षी दवरून आमी जी काँग्रेस पक्षान जे एक पावल फुडें घेतलां दॅट इज टू प्रोटेक्ट गोवा अँड गीव गोवाज ग्लोरी बॅक टू गोवा वीच दीस गव्हर्मेंट हॅज टेकन अवे. आनी आमचेर विश्वास दवरचो. हांव म्हणटा आमी विश्वास दवरचो ह्या गोश्टीक सांगता की आय कुड हॅव चोजन टू बी हॅविंग अ कम्फर्टेबल लायफ इन माय AC कॅबिन अँड माय होम अँड मेकिंग इनफ मनी टू टेक केअर ऑफ माय लेगसी फॉरवर्ड. बट ते आमी सोडून हांगा जेन्ना आयल्या तेन्ना एक समाज सेवा म्हणून आयल्या. हांगा जे प्रत्येक जाण बसल्या ते आपल्या लायफान सक्सेसफूल जाल्ले आसा पूण सक्सेसफूल आसतना एक जनतेक परत कितें दिवचें आमी तें दिवपाक आमी फुडें सरल्या आनी विश्वास करचो. People, when they talk about defections in Goa, nobody realizes the fact that the father of this defection is BJP, not just Congress party. आज तू आम आदमी पार्टी दिल्ली पळय आज तू बंगालाक कितें घडलें पळय स्वताच्या हिमतीचेर सरकार करूंक शकना ते स्वताच्या हिमतीचेर सरकार चलोवंक शकना आनी लोकांचे जे मनीस चोरतात ताका कोण काय म्हणना तुमी म्हणटा डिफेक्टर्स म्हणून काँग्रेस पक्षाक. काँग्रेस पार्टीचे जे लोक गेले जे आशिल्ले ते बरे आशिल्ले ते रावले आनी तांचेर लोकांनी विश्वास करपाची गरज आसा कारण काँग्रेस पक्ष आज बांदील आसा गोंयकारां खातीर.
सो भारतीय जनता पार्टी इज द फादर ऑफ दिस डिफेक्शन, इज द वन, तो चोर, रॉबर इज द पार्टी देर, द वन हू रॉब्स इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द क्राइम. So you can't blame one party. They have done this to all the parties because they want to defeat the fact that तांकां ते constitution amend करपाक जाय. So the elections are manipulated. NEET परीक्षा लीक करपाक मागीर कोणूच प्रश्न करपी आसना when the opposition is over. That is what they are getting into. एकूच ऍड करता हांव तातूंत की तुमी जर काँग्रेस पक्षाचें सरकार पळयल्लें खूब वर्सां, काँग्रेस गव्हर्मेंट वॉज ऑलवेज अ पीपल फ्रेंडली गव्हर्मेंट. काँग्रेस पक्षान ज्या वेळार कित्येक वर्सां हांगा गव्हर्मेंट चलयले ते लोकां खातीर चलयले आनी लोकांक जें जाय तें केलें. पूण आज तुमी ह्या 7-8 वर्सांक जर परिस्थिती पळयत गोंयची, विपरीत परिस्थिती जाल्ली आसा. हो सरकार म्हाका दिसता खास करून ह्या मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत जाल्या नंतर म्हाका दिसता हो सरकार चलयता कोण, कॅझिनो लॉबी कंप्लीट आनी बिल्डर लॉबी भायली. म्हणूनच ह्यो सगळ्यो गोश्टी जाता. आज खंयच्याच गोश्टीचेर कंट्रोल ना. आमी सदींच म्हणटा वारंवार दिस इज वन ऑफ द वर्स्ट गव्हर्नन्स. आनी तुमी म्हाका दिसता सगळे मिडिया मान्य करतले. तुमी जर आज मिडिया जे उलयता ते गोंयच्या हिता खातीर उलयता. तुमचे प्रश्नूय प्रत्येक आसता की गोंयच्या हिता खातीर. हे तुमी केन्नाच पयलीं विचारीत नासल्या कारण तशी परिस्थिती नासली. आज अति भयानक परिस्थिती जाल्या. आज लॉ अँड ऑर्डर कंप्लीट कॉलॅप्स जाल्लें आसा. आज आमी पळयता की गांवांनी ड्रग्स पावल्ले आसा, रेप केसी वाडलेले आसा, मर्डर केसी वाडलेले आसा. आतां हालीं सगळो सुपूर इन्सिडंट दिवसा ढवळ्या ताका मारलो आनी ताजो बावडो तो मेलो. पूण ही परिस्थिती कोणाक, आनी हे सरकार तुमी आज पळयल्या की मुख्यमंत्री हो सफिशियंट फेलियर जाल्लो आसा ह्या खास करून होम डिपार्टमेंटा अंतर्गत. आनी हे BJPचे जे स्पोक्सपर्सन आहा तांच्यांनी तुमी केन्ना प्रेस घेतलेली पळयल्या की गोंयांत कितें विशय आसा ताचेर तांच्यांनी खंय तरी उलयल्लें पळयलां. ते वेगळे वेगळे घोशणांचेर तांची प्रेस कॉन्फरन्स आसता. पूण परिस्थिती जी गोंयांत आसा आज भयानक तेजेर ते केन्नाच उलयना. पूण खास करून आज जी म्हाका दिसता सिच्युएशन गोंयभर आसा ते जशें आमचे अमित पालेकरान बाब सांगलेलें आसा आनी आमचे सगळे काँग्रेसचे स्पोक्सपर्सन, काँग्रेसचे लिडर आज गोंयच्या जनते बरोबर आसा. आनी हो प्रत्येक विशय जो आसा गोंयच्या हिताचो तो आमी सदैव फुडें आसतले, हंगसर आसतले. आनी आज जर ही परिस्थितीक जर कोण खरो जबाबदार आसा तो मुख्यमंत्री आसा, कारण होम डिपार्टमेंट आनी कंप्लीट तांचे BJP सरकार आसा हें सिद्ध जाता. एक दोष BJP कडल्यान व्हायरल जाता तो म्हणजे तुमचो सेवा दलाचो. ना तो विशय आतां नाडतो नाही घेऊया. हांव तुका म्हाका दिसता आमच्या पार्टीनूय सांगलां, तुका एकदां सांगता पळय, विल नॉट डायल्यूट दीस इशू. जनता दरबार कोणाचो? पब्लिकाचो. तो पब्लीक न्ही. लोकांचे विशय घेवन चीफ मिनिस्टर जेन्ना आमकां मेळना ऑफिसांनी तेन्ना तांकां रस्त्यार धरचो पडटलो आनी जनता दरबाराक धरचो पडटलो. आनी गरज पडली जाल्यार हाजे फुडें जनता दरबार जाले जाल्यार आमचे लोक थंय वतले आनी तांकां जाप विचारतले. कारण दॅट इज द वे वेर वी कॅन आस्क देम. ना जाल्यार ते सगळे सरावंडींग आपलेच लोक एकठांय करून ताचेच फोटो घालप पळय ते बंद जावचें ना. हाज्या पयलीं केतन बाबूय थंय गेल्लो आनी ताणें तांकां कन्फ्रंट केल्लो आनी काम करून घेतिल्लें. कारण काम करून घेतलो जाल्यार आज परिस्थिती अशी की जनते दरबार घेवचें पडटा हांकां. तुमची जबाबदारी आसता जनतेक थंय येनासतना ती कामां जावपाक जाय. सो इफ सेवा दलाचो जो आमचो लिडर आसा ताणें जर वचून ते प्रश्न केला चीफ मिनिस्टराक आनी कन्फ्रंट केला, इट्स अ गुड थिंग दॅट ही हॅज डन अँड वी वील डू इट ऑफन. वी वील लेट अदर लिडर्स ऑल्सो टू गो देर इन जनता दरबार अँड विचार म्हणून प्रश्न नाल्यार हें मेळत ना न्ही. चीफ मिनिस्टर खंय मेळटा आमकां? चीफ मिनिस्टर हे उद्घाटनां करूंक भोंवता. जनता दरबाराक आनी खंय आसा जाल्यार आमकां कळत जाल्यार आमी वतले. नॉट एज अ फोटो ऑप बट टू से दॅट येस दीस इज अ पिपल्स क्वेश्चन, यू हॅव नॉट टेकन इट अँड यू शूड टेक इट म्हणून. BJP सायडीच्यान तेजो दुसऱ्या सायडीच्यान काय ना उपाय. चीप पब्लिसिटी आयज तूं BJPचो प्लॅटफॉर्म पळय, BJPचे सोशल मिडिया प्लॅटफॉर्म पळय, आनी एक नवें कितें काडलां तांणी, गोवा मॅटर्स म्हणून. Goa Matters is being operated by Bharatiya Janata Party from a flat and trying to show that Goa matters to them. But entire agenda is to say that आमी एंटी हिंदू खंय. म्हणजे ते आतां म्हाका सुद्दां एंटी हिंदू म्हणटा. जो घरान सांजची पणटी पेटयता ताका एंटी हिंदू म्हणटा. जो आमच्या पॉकेटान आमचो देव घेवन भोंवता, आमच्या गळ्यान आमचे रुद्राक्ष आनी आमचो गणपती घालून भोंवता, हांकां ते एंटी हिंदू म्हणटा. आनी हे हिंदू म्हणजे भारतीय जनता पार्टीचो जर तूं आसा जाल्यार तूं हिंदू आनी ना जाल्यार आमचे सारके लोक एंटी हिंदू. सो वॉट इज दीस? सो हे जे फटिंगपणां भारतीय जनता पार्टी करता पळय, जाणी देव खापरेश्वराचें देवूळ म्हणलें तें आमी न्ही, हांच्याच सरकारान मोडिल्लें, ते एंटी हिंदू न्ही. सो हे जे प्रोपोगंडा जे चलयला, दिस इज बाउंड टू हॅपन. दे हॅव गॉट टीम्स ऑल ओवर गोवा टुडे फॉर IT सेल सक्रिय केला. म्हणजे 1-2-3 कोटी म्हणटा आसतले ते. अँड देअर होल एजेंडा इज टू फर्स्ट ऑफ ऑल टू क्रिएट डिफरन्सीस बिटवीन ऑपोजिशन अँड सेकंडली आमच्या अध्यक्षाचेर कंटिन्युअस चालू आसता.
अरे तुका आमच्या अध्यक्षाचें कित्याक पडलां, आमी पळोवन घेता न्ही तें. आमचें घर तुमचें कितें चल्लां तें पळय, तुमच्या घरान कितें चल्लां तें पळय, तुमचें गायब महिला विंग गायब, तुमचें यूथ विंग गायब, गोंयान भुरग्यांक मारता, गोंयान मर्डर जाता, गोंयान आज म्हारगाय वाडल्या, गोंयान परिस्थिती बायलांची सेविंग जायना अशें आसा. खंय लीक पेपरार लीक जाल्यात आनी कांय उलोवप ना. तरी यूथ काय उलयना BJP. हिंदू अशें म्हणटा म्हणून तुमकां ते जेन्ना तेंच्यो भावना दुखता म्हणून कोण जो गोंया खातीर काम करता, उदाहरणार्थ जो स्वप्नील शेल्लेकर जे खरेंच गोंयचे इश्यू घेता ताचेर भावना दुखावल्यार न्हू कंप्लेन करता. पूण आज अयोध्येक राम मंदिराचे संपत्ती लुटली कोट्यांनी, ताचेर तांचे एकट्याची भावना दुखना अजिबात. हाजे पयलीं आमी जेन्ना जय श्रीराम म्हणटाले तेन्ना जय श्रीराम हें उतर जें आशिल्लें तें देवाशी संबंदीत आशिल्लें, आमच्या देव राम हांचेशी संबंद आशिल्ले. पण तांचें जें सुराज्य तांणी लोकांक दिल्लें, तांणी ज्या तरेन जें सुशासन दिताले राजाय म्हणून तेन्ना ते एक गोश्ट करताले. देव आज जय श्रीरामाचो वापर खंय जाता. तूं जर एक ऑकवर्ड प्रश्न विचारलो तांच्या खंयच्या लिडराक आनी ताचें आन्सर ना, मागीर ते जय श्रीराम करता. आज जेन्ना राम मंदिरान लुटले, राम मंदिराच्या नांवान जे लुटमार चल्ली, हे सगळे ट्रस्टी कोणी अपॉयंट केल्ले? भारतीय जनता पार्टीन अपॉयंट केल्ले. पूण ह्यो भावना दुखोवना. म्हाका होय प्रश्न करपाचो आसा, जेन्ना देव